वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली, सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा, सगळी जाणां बरी आसा. फकत न्हय पावसान म्हणटा तशें भरपूर हे केला, कारण कालच्यान कंटिन्युअसली पावस पडटा आणि सकाळच्यान आयज म्हटल्यार आयज सकाळच्यान सुद्धा भरपूर पावस पडला. इतलो पावस पडला ना, आता सुद्धा चालू आसा. पावस चालू आसा, शिवरां पडटा तरी पण हांवें छत्री घेवंक ना. सो पोरसान आसा आणि पावस पडपाक स्टार्ट जालो म्हटल्यार न्हय झाडां आमची आपोआप म्हणटा तशी खूश जातात आणि फुलांय बीन भरपूर फुल्ले. सो म्हटलें पावस पडपाक स्टार्ट जालो सो तुमकां एक म्हटलें हे करया, रावंड अप व्हरया ते बीन कुळागरान बीन दाखोवया. म्हटलें की पावसान कशें कितें हे जाता. तरी पयलोच पावस आसा, पयलो म्हटल्यार काल आयज. सो अजून तसो पावस पडोंक स्टार्ट जावना, तरी बट न्हय पावसान भरपूर बरें आसता वातावरण. तर ही पळयात आमची झाडां भरपूर खूश आसा सामकी, कारण म्हणटा आतां गरमी गेली, आतां पावस पडोंक स्टार्ट जालो. तर स्लो स्लो करून झाडांची बरी कॅर घेवंक जाय आणि कट बीन करूंक जाय. सो अजून आमी झाडांक बीन कांयच म्हटल्यार कट बीन करूंक ना, स्लो स्लो कट करतली. तर सध्या तर ही पळयात अशी कंडिशन आसा, कारण खूब झाडां वाडल्या, टायमार अशी कट करूंक ना आमी ह्या फावट. तेका लागून आनी काल भरपूर पावस पडलो न्हय, तेका लागून म्हटल्यार दसवंतीची झाडां बीन अशी बँड जाली. आनी थंय मम्मी काम करता, मातशें एक काम तिचें चालू आसा. कारण अचानक असो पावस पडलो काल न्हय, सो थोडें सामान भायर आसलें. सो ते आतां म्हटल्यार आमच्या पोरसान बीन हाडून दवरला, कारण पावसान भिजता न्हय तेका लागून. सो कुळागरानूय व्हरतलें हांव तुमकां, तेच्या पयलीं छत्री घेता, भिजोंक जाता. सो इतले हितून पावस पडलो काल जाणा की झाडांची कंडिशन पळयत न्हय जाल्यार दसवंती बीन भरपूर बँड जाले. आनी असले पावसाचे न्हय भायर येवन बीन काम करपाक पॉसिबल जायना. सो हे पळयात झाडांची कंडिशन पळयात कशी जाली, ती बँड जाली सामकी. ही दसवंत बी सामकी म्हणटा तशी. सो सद्या बँड जाल्ली आसा झाडां, करूंक जाय स्लो स्लो सारकी. आनी भरपूर वाडल्या, ती बीन कट बीन करपाक जाय. हांगसर पळयात गुलाब काय बरो फुल्ला सामको. हे पळयात. सो कुळागरान दाखयता तुमकां एक झलक. सो बरें क्लीन केला, काल मम्मीन हे क्लीन केलें बरें, उदक वचपाक जाय म्हणून. तर तशें उदक बीन अजून भरोंक ना कुळागरान, पूण हे पळयात पावसान न्हय कुळागरान भरपूर बरें दिसता. वातावरण वेगळेंच आसता सामकें, थंड सामकें. हे पळयात पळोवपाक सुद्दां बरें दिसता. हे पळयात सगळ्यान बेस्ट न्हय तें म्हटल्यार न्हय पावसान कुळागर पळोवपाक खूब मज्जा येता. वातावरण वेगळेंच आसता आनी पक्ष्यांचो आवाज बीन न्हय आयका सारको आसता. म्हटल्यार इतलो पक्षी बरे आड्डतात जाणा, वेगवेगळे पक्षी पळोवपाक बी गावता आनी तेंचो आवाज बीन आयकूंक गावता. सो आतां तुमकां कुळागरान घेवन वयतलेंच हांव, कारण आयचो दीस असो जाला की आयज कांयच काम करूंक ना, हांवें कांयच करूंक ना, कारण काम जायच नासलें. कारण मेन म्हटल्यार न्हय आमची लायटूच ना, इतलो पावस पडटा म्हटल्यार लायटी वचून तर कसलेंच काम जावं शकना. पॅकींग करूंक चिंततालें हांव की मसालो पॅक करतलें, बट तें बीन सगळें पेंडींग उरलें काम. आतांय बीन लायट, आजून लायट ना, आतांय बीन लायट येता वयता सामकी. सो कुळागरान एक म्हटल्यार रावंड मारून येवया. तर कुळागरान या आतां आनी पळोवया कशें वातावरण जालां तें. पावस न्हय मातसो कमी जाला, सो तशें आमी सकयल वचून येवया, नाल्यार न्हय म्हाका फूल भिजोंक जातलें. हे पळयात बरें दिसता ना, सामकें थंड अशें आसा. आनी पळयात बांयन सुद्दां न्हय उदक भरपाक स्टार्ट जालें. कालच्या पावसान म्हटल्यार उदक बरें भरलें आनी तुमकां आतां पक्ष्यांचो आवाज बरो येतालो. हे पळयात येता न्हय आवाज पक्ष्यांचो. सो हे पळयात कुळागर पावसान पळय कशें दिसता तें. तरी अजून आतां खूब पावस पडटलो आनी वेगवेगळ्या पक्ष्यांचो आवाज बीन आयकूंक येता न्हय, बरो येता. पळयात बेस्ट सामको. पावसान तर न्हय वेगवेगळे पक्षी येतात हांगसर कुळागरान आनी तेज्या भायर पळोवपाक बी मजा येता. आनी तेंचो आवाज आसता पळयात तो वेगवेगळो सामको, तो आयकूंक खूब बरें दिसता. आयकात इवन मोर सुद्दां आड्डता हांगसर, सकाळचें आयकूंक बरें दिसता. सकाळीं उठल्या उठल्या न्हय पक्ष्यांचो आवाज स्टार्ट जाता.
सो हे पळयात, तर आता आम्ही फुडें या, फुडें दाखयता तुमकां. सो हे पळयात, हांगसर आड्डातात ते वयर, हे पळयात. बरें दिसता पळयात माडयो, एकदम थंडगार अशी प्लेस. फकत नाही पक्ष्यांचो बीन आवाज आयकपाचो, बाकी गाडयांचो बीन हांगसर आवाज तसो कांयच येयना. पळयात कितलें बरें दिसता ना. तुमकां अंदाज कळटाच आसतलो, म्हटल्यार क्लीन आसा आनी प्लस म्हणटा तशें झाडांय बीन पळयात. पावस पडलो तसो बरोय म्हणटा तशी हे जाली, ओली जाल्या. हांगसर पक्षी आड्डातात वयर, आवाज आयकूंक पूण मजा येता. तर आता आमी सकयल या, मेन उदक भरता पळयात पावसान, थंय व्हरता तुमकां. सो हांगसर न्हय पावसान भरपूर जेन्ना पावस पडटा तेन्ना हांगसर मात उदक भरता, हे पळयात. सो आता फुडें या. सो तुमी इमॅजीन करा, तुमकां व्हिडिओचेर इतले सामके ग्रीन ग्रीन दिसता आसतले. सो हांगसर येवन जर तुमी पळयत, अशें एक्चुअल हांगसर येवन जर पळयत न्हय जाल्यार कितली मजा आसतली. आनी असो आवाज बीन आयकूंक नॉर्मली म्हणटा तशें आयकूंक कितली मजा येतली न्हय. कॅमेरेचेर तुमकां बरें दिसताच आसतलें अशें पळोवपाक बीन. सो आपूण रियलान हांगसर आसल्या उपरांत हें आयकपाक, हें पळोवपाक एक वेगळीच मजा आसता. तो एक्सपिरियन्स जो आसता न्हय तो वेगळो आसता. हे पळयात, माडयो पळयात कशें दिसता ते, बरें दिसता एका लायनीन सामके. तरी आतां न्हय अजून भरपूर पावस पडपाचो आसा. फकत 2च दीस जाले पावस पडटा आनी हें वातावरण आसा सद्या हांगसर. आतां कंटिन्युअसली पावस पडटलो तर ती वेगळीच मजा आसतली. आतां झरे बीन फुट्टले, मातयेनसून झरे येता पळयात ते सुद्दां हांगसर पळोवंक गावता. थोड्या दिसांनी झरे येतले, थोड्या दिसांनी हांगसर बारीक बारीक कुल्ले येतले, ताका आमी हुडगे म्हणटात. सो ते सुद्दां पळोवंक गावतले. आनी शेतान भरपूर उदक येता ते सुद्दां पळोवंक गावतले. तर हांगसर न्हय झरो फुट्टा, तुमकां दाखयता. थोड्या दिसांनी हांगसर झरो सुद्दां फुट्टलो. आतां थोडेशें उदक हांगसून पास आवट जाता. हे पळयात हांगसर तुमी पळयता पळयात, हे पळयात हें जें उदक येता न्हय हांगसर, हांगसर अशे मागीर झरे फुट्टात. हे दिसता पळयात. सद्या एकूच पावस गेला, हे पळयात हें उदक मागीर शेतान कनेक्ट जाता थंय. तर हितूनसून अशें न्हय झरे फुट्टात मागीर. हितूनूच अशें न्हय, हे जमीन आसा पळयात, जमनीनसून अशें मागीर मातयेनसून अशें झरे फुट्टा. थोड्यांक खबर आसतलें झरे म्हणजे कितें तें, जी गांवांत रावता तांकां खबर आसतलें. झरे म्हणजे आपुणूच न्हय जमनीनसून अशें उदक येवपाक लागता, ताका आमचे भशेन आमी झरे म्हणटा. बाकी जी गांवांत रावता तांकां खबर आसतली हें वातावरण पावसान एन्जॉय करपाक न्हय खुबश्या जाणांक मेळना, बट आमकां मेळटा. सो आमी लक्की आसा म्हणूं शकता की हें रियलान आमकां एन्जॉय करूंक गावता म्हणून. आनी त्या सायडीन काकागेलें कुळागर आसा, त्या सायडीन बांय सुद्दां आसा. त्या बांयन उदक भरता पावसान आनी नुस्तें आसता भरपूर बरें. सो थंय आतां वचना कारण कितें जाता जाणा काळोख जायत येयलो आनी पावस पडल्या उपरांत न्हय रोखडो काळोख जाता आनी तेच्या भायर मागीर जळर जावपाक लागता. आनी आयचो व्हिडिओ सुद्दां हांवें खूब लेट असो स्टार्ट केलो कारण सकाळच्यान न्हय कसलेंच काम जायनासलें. म्हटल्यार काम करपाक न्हय एक तर लायट बी ना सकाळच्यान, सो कसलें काम करतलें लायटी वचून, तर पॅकींग सुद्दां जावं शकना मसाल्याची. सो ताका लागून सकाळच्यान कांयच व्हिडिओ करूंक ना. आनी आतां म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करया, नाल्यार मागीर परत तुमी आसले तशें म्हाका म्हणटली की सुप्रियान आसले तशें एक व्हिडिओ घातलो आनी परत आसले तशें गॅप घेतले म्हणून. आनी म्हाजे कडेन टायम आसलो म्हणजे म्हाकाय बीन ह्या दिसांनी न्हय कुळागरान येवन मातशें आपलो ओन
टायम एन्जॉय करपाक पॉसिबल जायना, कारण हांव वेगळ्याच कामांनी सामकें बिजी आसा. ताका लागून पावस पडला सो म्हटलें मातशें एन्जॉय करुया. तर अशा तरेन आसा. सो बाकी कशें दिसता कॅमेऱ्याचेर म्हाका कमेंट करून सांगात हां. मजा येता की ना तुमकां अशें वातावरण पळोवपाक. सो एकदां तुमकां वयर दाखयता. हे पळयात, बेस्ट सामकें माडयो. आनी हे माडयो पळोवन न्हय म्हाका एक गजल याद येयली. हे जे माडयो पळयता न्हय ते माडयो पळोवन न्हय म्हाज्या एका सबस्क्रायबराक सुद्दां माडयो लावपाचे असले. म्हणल्यार सुपाऱ्यांची झाडां, हेका आमी माडयो म्हणटा. आनी त्या सबस्क्रायबराक न्हय म्हटल्यार ती सबस्क्रायबर बायल आसा आनी तिणें म्हाका स्पेशली कॉल केल्लो फाटल्या दिसांनी. सो म्हाजे ती कनेक्टेड आसा, कॉन्टेक्टान आसा. आनी ते म्हजे सबस्क्रायबर जर आसा न्हय तिका स्पेशली माडयो लावपाचे असले आपल्या आंगणान. कित्याक लागून जाणा सुपारे लागपाक जाय म्हणून न्हय, तर एक सावळी मेळटा. आनी हे जे माडयांचे झाड जे आसा ते पळोवपाक तिका खूब आवडटा खंय. म्हटल्यार बरें दिसता, ताका लागून तिका लावपाचें असलें अशें सांगताली ती म्हाका. म्हटल्यार हांव तिका नॉर्मली सांगतालें की माडयो अशें अशें लायले उपरांत मागीर सुपारे लागता. वेगवेगळे सुपारे आसता म्हणून शेपीचे म्हण, आनी क्वॉलिटी बीन डिफरंट आसता. सो ती म्हाका सबस्क्रायबर म्हणपाक लागली की आपल्याक सुपाऱ्यांक लागून नाका, तर आपल्याक ते पळोवपाक खूब बरें दिसता, मजा येता पळोवपाक. आनी एक वेगळेच हें आसा म्हणपाक लागले, सावळी मेळटा. ताका लागून म्हाका तें अशें लावपाचें आसा. सो कशें कितें रुजत घालपाचें, कशें कितें लावपाचें हें म्हाका आयडिया दिता काय म्हणून विचारताली. सो ताकाच लागून म्हाका कुळागर सुद्दां दाखोवपाक खूब आवडटा. हे जे कुळागर आसा ते दुसऱ्या काकागेले आसा, हे दुसऱ्या काकागेले आसा. आनी आमच्या वयर पोरसान माडयो आसा. सो हे तुमकां म्हटल्यार हे आमच्या नेबरांचे, हे ते आमच्या नेबरांचे आनी ते बी आसा. सो ताकाच लागून म्हाका मजा येता तुमकां दाखोवपाक. खूब जाणांक लायक आसा न्हय ताका लागून. तर आतां आमी या फुडें. आनी एका कितें म्हणटा ह्या झाडाक तुमी कमेंट करून सांगा. आमच्या हांगसर ताका आय थिंक सो कितें म्हणटा जाणा, गुच्छ कितें तरी म्हणटात ह्या झाडाक. हे पळयात ह्या फुलांक म्हणटात. तुमी कमेंट करून सांगात म्हाका कितें म्हणटा तें. म्हाका नांव एग्जॅक्ट याद येना, बट बरें दिसता पळयात. सो अशें आसता तें झाड, अशें तेजे कळे आसता पळयात. कमेंट करून मुद्दाम सांगात म्हाका. तर आतां चला या फुडें आमी. मजा येयली, म्हाकाय बीन मजा येयली तुमचे बरोबर. म्हाकाय बीन कुळागर अशें मातशें फिरोंक गावलें. कारण एकदां अशें जाता की आमी कामान इतली बिजी उरता की आमच्या सरावंडींग कशें कितें वातावरण आसा, सरावंडींग कशें कितें चालू आसा हें पळोवंक गावना. आनी सेम थिंग म्हाज्या बरोबर सुद्दां सद्या तेच चालू आसा की सरावंडींग सद्या कितें चालू आसा वातावरण. म्हटल्यार कुळागरान स्पेशली हांव केन्ना येता जेन्ना म्हाका म्हाजी ओन कंपनी एन्जॉय करपाची आसता तेन्ना म्हाका मजा येता हांगसर येवपाक. बट सद्या तें पॉसिबल जायना कारण भरपूर कामां हेजेर आसा, तकलेचेर आसा म्हज्या. ताका लागून बाकी उदक बीन भरलें काय पळोवपाक मजा येतली, वेगळीच मजा येतली सामकी. सो जेंच्यांनी पळोवंक ना तेंच्यांनी व्हिडियो पळयात, पयलींचे व्हिडियो लास्ट इयरचे बीन. हांगसर उदक भरता पावसान भरपूर, हें आख्खें बुडटा सामकें आनी हांगा मेरेन अशें वयता. हे पळयात, हे दिसता न्हय तें सुद्दां बुडटा. आनी मम्मी थंय आसा खोपीन काम करता. सो हे पळयात कशें आसा वातावरण सांगात म्हाका मुद्दाम कमेंट करून. एकदां तुमकां गोल फिरोवन दाखयता. हे पळयात हांगसर सख्खें म्हणटा तशें उदक भरता, हें दिसता तितलें उदक भरता. सो बेस्ट आसा न्हय. कशें आसा सांगात मुद्दाम. तर झाडां मात खूश जालीं पळयात पावस पडलो म्हटल्यार. कारण तांकां कशें वताचें सामकें वत उदक बी तितलें पावना आनी पावसान तांकां भरपूर उदक जाता न्हय ताका लागून. तर चला आतां आमी पोरसान या. जळर खावपाक लागली. म्हटल्यार सांजच्या टायमार व्हिडियो स्टार्ट केला न्हय, सांजच्या टायमार भरपूर जळर खाता सामकी इतली जाणां. आनी ह्या झाडाचेर न्हय पक्ष्याचे घरटे आसा, व्हडले घरटे. दाखयता तुमकां. इतलें झूम करून तर पॉसिबल ना कारण हांव सद्या कॅमेरान शूट करता, म्हाजे कडेन मोबायल ना. तरी बट दाखयता तुमकां. हे पळयात हे जे झाड आसा पळयात, हे सायल्याचें झाड आसा तें.
तेजेर न्हय 2 घरटी आसात. एक म्हटल्यार न्हय हे पळयात हे घरटे आसा आनी दुसरे म्हटल्यार हे घरटे आसा आनी तेजेर न्हय पक्षी आसात. आवाज येता न्हय तुमकां? हे पळयात पक्षी आसात. पक्षी तितले झूम करून दिसचे ना बट घरटी तर तुमकां दिसलीच आसतली. हे पळयात हे एक घरटे आसा व्हडले आनी हांगसर एक आसा, हांगसर एक आसा प्लस न्हय हांगसर एक आसा. हे पळयात आनी तेजेर न्हय बारीक बारीक पक्षी आसात. सो चला आतां या आमी पोरसांसान या कारण मम्मी थंय काम करता. बाकी तुमकां कुळागर तर दाखयलें. सो कमेंट करून मात सांगा म्हाका पावसान वातावरण तुमकां पळोवपाक आनी लायक जातलें की ना. जेन्ना व्हडलो पावस पडटलो तेन्ना तुमकां हांगासले व्हिडिओ पळोवपाक आवडटले की ना ते मागीर हांव मुद्दाम व्हिडिओ करता. बरे व्हिडिओ घेवन येता मागीर. सो चला या आमी आतां. हांगसर सुद्दां उदक येता. हे दिसता न्हय हांगसर सुद्दां उदक येता. जे डेली म्हजे व्हिडिओ पळयता पळयात तांकां खबर आसतलें. रेगुलर व्हिडिओ पळयता तांकां हांगसर उदक भरता ते. तर चला या आतां आमी. काळोख बी पडत येयलो आतां आनी पावसान तर रोखडो काळोख जाता न्हय. स्पेशली झाडांच्या सायडीन बी रोखडो काळोख जाता सामको. मजा येता बट कुळागरान पावसांतले भोंवपाक वेगळीच मजा येता. हांगसर उदक पळय कितलें आसा. अशें कोण करतालो पयलीं. अशें जाल्या उपरांत मागीर कितें जाता उदक पडटा न्हय हे पळयात नाल्यार एक तर आमी अशी हालयताली मागीर कोणूय पोंदाक रावतालो आनी उदक पडटालें मागीर पळयात. सो चला एक ती वेगळी तशी मजा म्हणटात तशी. हे पळयात स्कूल टायम बीन अशी मजा चालूच आसताली. आनी तुमकां फूल दाखयता. ते फुलाचें नांव खबर आसत जाल्यार सांगा म्हाका कमेंट करून. बरें दिसता सामकें. हांगसरूच आसा दाखयता पळयात. हे पळयात हे ते आसा फूल. कितें म्हणटा खबर ना म्हाका. फूल म्हणू शकता या कितें म्हणू शकता हेका बट फुला भशेनूच फुलता. हे पळयात बरें दिसता एकदम न्हय. हे कशें आसतात पाखळे न्हय तेंचे दाट अशें आसता. बरें दिसता पण पळयात अशें. आनी तेजे कळे जे आसता न्हय ते अशें आसता. हे पळयात सो कळे आसतले तुमकां पावसान. हो पळयात परत आसलो तसो काळोख केला. कितलो पावसा पडशीत तूं मातसो तरी कमी जा. हा पळयात कंटिन्युअसली न्हय कालच्यान चालूच आसा. मातसो तरी कमी जावपाक जाय आसलो कारण आमचें काम सुद्दां चालू आसा. ताका लागून मागीर जाय तितलो व्हडो मागीर कांय प्रॉब्लम ना. मातशें काम जायसर न्हय कमी जाल्यार पुरो. पळोवया आतां. तर चला पोरसान या आमी आतां. सो गायज आसलो तसो न्हय पावसान काळोख केलो. भरपूर असो काळोख करून येता आतां पावस. आनी आतां हांव कितें उलयता तेंय बीन आवाज येवचो ना कारण हांगसर ड्रील मशीन चालू आसा. ताका लागून काम चालू जालें हांगसर. सो असो आसलो धाकटोसो आयचो व्हिडिओ आनी पावस पडटा स्लो स्लो करून. सो असो आसलो आयचो धाकटो असो व्हिडिओ. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. तर गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो असेल जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. पावस येता. सो चला बाय बाय.